उत्पोतीचें पुस्तक 17वो आवेसवोर. Abramak 9 vorsam aslim, tedna Sorvespor taka dixtti poddlo. Tanin taka mhojea, Hanv Sorvespor, Mhojea dolleam mukhar, chuki-vinnem chol, ani Mhojê आणि तुझेमध्ये हांव एक कोरार स्थापतलो आणि तुझी संसद खूब वाडयतलो. अब्राम जमनी पर्यंत सगळा बागवलो आणि देवान ताका म्हणलें, हो पळय, हांव तुजे लागीं कोरार करता. ixôb-नाslolea राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका अब्राम म्हणचिना, तुजें नांव जातलें अब्राहम, कित्याक हांव तुका ixôb-नाslolea राष्ट्रांचो बापूय करता. तुका हांव भोव सुफल करतलो. तुजें नांव हांव राष्ट्रांक उपचयतलो आनी तुजे संस्थेंतले राजा उत्पन्न जातले. म्होजे आनी तुजे मदें आनी म्होजे आनी तुजे फाटल्यान येतले तुजे संस्थे मदें पिनकीचे पिनकी थोपपाचो हांव म्हजो कोरार स्थापून दवरतलो. एक शासनाचो कोरार असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थेचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थेक तूं बिराड करून आसाय तो देश हांव दितलो, म्हणजे कानानाचो सगळो देश सदांकाळ. तो तुमी भोग-cheak आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्रामाक सांगलें, तूं म्हजो कोरार सांबाळटलो. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतली ती तुजी संसद पिनकेचे पिनकी. म्होजे आनी तुजे फाटल्यान येतले तुजे संस्थे मदें तुमी कोरार सांबाळूंक जाय तो हो. तुमचे मदें दादल्या लिंगाच्या सगळ्यांची सुनोद करूंक जाय आनी आतांचतावन हो कायदो लागू जाता. चेडो जल्मतच 8व्या दिसा ताची सुनोद करतल्यात. तुमच्या चाकरांक zolmol'lea che-ddeank तशेंच व्यक्ती घेतल्या purus-chakrank हो कायदो लागू जाता. ही हांवें तुजे कडेन केलोल्या कोराराची एक खुणा जावन आसतली. तुज्या घरांत zolmol'leaची आनी तुवें दुडू दिवन विकतो घेतलोल्याची सुनोद करूंक जाय. हे वरवीं म्हजे कडेन जाल्ल्या शाश्वत कोराराची खुणा तुमच्या आंगार सदांकाळ उरतली. सुनोद करूंक नासलोलो पुरुश म्हजे परजींतलो न्हय असो ताका लेखतल्यात, कित्याक ताणें म्हजो कोरार सांबाळूंक ना. देवान अब्रामाक म्हणलें, तुजे पत्नी सारायक हे फुडें तूं आनीक साराय म्हणचो न्हय, पूण सारा. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलों आनी ती तुका एक पूत दितली. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलों आनी तिची तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं. वर्सांचे राजा तिचे तावन उपजतले. अब्राहम साश्टांगी पडलो आनी हांसून
आपणाच भितर म्हणूंक लागलो. 100 वर्सांच्या दादल्या भुरगीं जावंक शकता आनी 99 वर्साक पावलोली सारा आतां गर्भी जायत. आनी अब्रामान देवाक म्हणलें, इश्मायल तुजे मुखार जियेल्यार पुरो. पूण देवान ताका सांगलें, ना, साराक तुजे बायलेक एक पूत जल्मतलो आनी इसाक म्हूण तूं ताका नांव दवरतलो. ताचे कडेन हांव एक कोरार सासणाक तोखता तसलो कोरार, आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संस्थेचो देव जातलो. इश्मायला विशीं हांवें तुजे मागणी आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलों आनी ताका सफल करून ताची संसद वाडयतलों. तो 12 कौरांचो बापूय जातलो आनी हांव ताचें एक व्हड राष्ट्र करतलों. पूण फुडल्या वर्सा ह्याच समयार सारा इसाकाक जल्म दितली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो कोरार करतलों. अब्रामा कडेन उलोवन जातच सर्वेस्वर ताचे सरशिलो कडसरून वयर गेलो. तेदना अब्रामान आपले इश्मायल पुताक आपल्या घरांत zolmol'lea आनी विकते घेतलेल्या सगल्या चाकर मानायांक, म्हणजे आपल्या घरच्या सगल्या दादल्यांक हाडून देवान ताका सांगलोले ते प्रमाणे त्याच दिसा तांची सुनोद केली. अब्रामान आपली सुनोद करून घेतलोली तेदना ताका 99 वर्सां आसलीं आनी ताचे पुता इश्मायलाक 13 वर्सां. अब्रामाची आनी ताच्या पुता इश्मायलाची एकाच दिसा सुनोद केली. त्याच दिसा अब्रामाच्या सगल्या चाकरांची आनी ताच्या घरांत zolmol'lea आनी परक्यां कडेन विकते घेतलेल्या, म्हणजे ताच्या घरच्या सगल्या दादल्यांची सुनोद तांचे बरोबर केली.